जशे जंगली कावळे कोंबे गांवच्या परस वेगळे आसतात, तशींच हांगची झाडां सामकी वेगळी दिसतात. ल्हान भुरगो बरोच चुणचुणीत आशिल्ल्या कारणान फटाफट चलतालो आनी म्हाका ताका फॉलो करपाक मजा येताली. ताज्या खातीर ही वाट सदांचीच आशिल्ली, तरी पूण तो मात्तूय बेजारलो ना. ताजी उमेद पळोवन म्हजी उमेद चड वाडली. वाटेन वतना तरेकवार गजाली तुज्या हाताक लागतात. म्हाकाय खुबश्यो गजाली मेळ्ळ्यो. हांव गेल्लो तेन्ना पावस झडून गेल्लो. हांव भिजुना, पूण जरी पावस पडलो तरी पावसान एक दीस भिजपाची मजाच वेगळी आसता. फायनली जवळजवळ 20 मिनटाची वाट ट्रॅव्हल करून सध्या आमी कुसक्या वॉटरफॉल हांगासर आयल्यात. धबधबो सोदता खंय आसा तो. बारीकशे सद्या धार पडटा, पूण धबधबो हांगासर मोठो येता जेन्ना मिड जून किंवा मिड जुलय तूं तरी येत न्ही, त्या वेळार तुका मोठो धबधबो पळोवपाक मेळटा. कारण अजून पावस सुरू जाल्लो ना, मान्सून तसो भोग्यांनी पडिल्लो ना. तें पळोवया. ल्हान भुरग्याक 15 तशी म्हाका 20 मिनटां लागली आनी आमी कुसके वॉटरफॉल पावले. सुंदर नजारो. वयल्यान उदक हासत खेळत सकयल येता आनी मागीर रौद्र रूप धारण करता. पावस चड पडिल्लो नाशिल्ल्यान उदक मोगान व्हांवताले दिश्टी पडले. नाजाल्यार हांगा उदकाचो सांवार आसता अशें स्थानीक लोकां कडल्यान कळ्ळें. घोग्यांनी पडटा अशें तांणी सांगलें. फायनली आमी कुसक्या वॉटरफॉल हांगासर पावले आनी तुका सांगता, हे जर तूं पळयत न्ही हांगासर आतां उदक जें पडटा सद्या तुका बायनॉक्स घेवन भोंवचो पडटा, म्हणजे उदक पळोवचें पडटा. पूण आनी थोड्या दिसांनी पावस पडलो काय बरो धबधबो तुका पळोवपाक मेळटलो. सादारण हांवें तुका सांगिल्लें पळय मिड जून किंवा मिड जुलय इज द रायट टायम टू कम ओवर हियर. हांगासर आतांच ऑलरेडी गोंयकार कितलेशेच येवपाक लागल्यात. सद्या म्हजे बरोबर आसा. तुजें नांव कितें? सोहन सावडेकर. हां, सोहन बाब, म्हाका सांग, तूं हांगा फस्ट टायम आयला? ना, हांव आयिल्लो पयलीं एकदां, पूण ह्या धबधब्यार येवन हांगा एकदां वयर येवपाची उमेद आशिल्ली. मित्रांक म्हणलें या, आनी गोंयांत असले खुबशे प्लेसीस आसात आनी ते आमकां एक्सप्लोर करपाक आवडटात. बरोबर. सो ट्रेकिंग करता करता हांगा पावले आनी सुंदर असो सिनीक व्यू, निसर्गाची सारकी बरी करणी अशी हांगा पळोवपाक मेळटा. वाव वाव. आनी मजा येता, मन सारकें तृप्त जाता. हांगा येतकच तुजो येता म्हणसर तुगेलो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? एक्सपिरियन्स म्हळ्यार झाडांतल्यान येवप, एक निसर्ग जाल्ले आसता आनी एक धबधब्यार वचपाची एक मजाच वेगळी. आनी पिकनीक म्हणटकच वेळेर वचची परत हे आनी पावसांनी बरें आसना विचार वचप. त्या परस हे जर अशें धबधब्याचेर बी आयले जाल्यार खरीच मजा करपाक जाता आनी गोंयकारांक खरीच हांगा असली जाग्याचेर येवन मजा करपाक जाता. म्हाका सांग, तुका जर 2 ऑप्शन दिल्यात, एक तर बिचार वचप सुटी आसत जाल्यार, काय तुका हांगा येवपाक चड आवडटलें? गोंयकाराक बीच म्हळ्यार पुरूच कसो जाला की सदांच आमी बिचार अशें वचूं शकता. पूण जर असल्या जाग्यांनी येवपाक मेळत, मातशे कश्ट पडटा, त्रास पडटा, पूण ताचे फाटल्यान जे फळ मेळटा, जी मजा आसा, उमेद ती वेगळीच आसता. आनी हांगा येतकच सामकी भुरग्यांक खूब मजा येयली, खूब मजा येता. आनी काणकोण वाठारांत आनी कितें पळयलां शिवाय? काणकोण वाठारांत तशे खुबशे बरे बरे धबधबे आसात, प्लेसीस आसात आनी एक्सप्लोर करपा सारके. पूण प्रॉपर गायडन्स घेवन वचपाक जायना, शेड्यूल काडपाक शकतात. तर तुमचे सारके अशें जर प्रोग्राम करून लोकांक हे माध्यमांतल्यान जर तुमी दाखोवपाक लागत जाल्यार लोक खरेंच बरे तरेन पावतले आनी म्हाका दिसता की तुमी खूब बरें काम करता चलपाचो एरिया. बरोबर. सो म्हाका सांग, तुमी आतां टायम पळयत जाल्यार सारको जेवणाचो टायम जाला. तुमी जेवणाची वेवस्था कितें केली? जेवणाची वेवस्था म्हण आज आमचे मातशें ताकतिकेन आनी घाईन येवप जालें. जेवण घेवन येवप ना, पूण जेवण घेवन येवप हांगा खूब बरें. पूण जेवण घेवन येतना इतली जतनाय घेवपाक जाय मनशान की आमी गोंयकार जाल्यार आमी हांगा प्लास्टीक बिस्टीक कॅरी करूं जायना. आमी चिप्स बिस्किटी हाडिल्ल्यो, पूण प्लास्टीक जे आसा ते आमी बोल्सान घात दवरलें. आनी आमी जे पळय प्लास्टीक हाडटात ते हांगच्यान व्हरपाक जाय. कित्याक गोंय जें आसा आमी पयलींच खूब घाण जाल्लें आसा सिटीन. पूण ही जी नॅचरल जी आमची सुंदरता आसा गोंयची, ती अदर सायड टू बी ओपन्ड अप म्हणटा पळय एक्सप्लोर, ती जी आसा ती आमी एटलीस्ट सांबाळून दवरपाक जाय, जाल्यार आमी खऱ्यांनीच गोंयकार.
खरें जर पळोवपाक गेलें न्ही जाल्यार हें इतलें नितळ उरलां ताजें कारण इतून की हांगासर चड लोक पावलो ना. पूण आतां लोकांनी जरी हांगा आयले तरीच सोनबाब म्हणटा तशी मातशी जर दक्षता जर आमी घेत की प्लास्टीक किंवा कांय उडयनासतना जर हांगासर सगळें क्लीन दवरत जाल्यार आमकां वेगळे हिमाचल प्रदेश किंवा मनाली वचपाची गरज ना. शेनवार आयतार सगळ्यात सोंपो उपाय म्हणजे हांगा येवप. आनी हें पळयतनाच पोट भरता. जेवण सुद्दां जर तूं टायमिंगान सारको एडजस्ट करत जाल्यार तुज्या लागीं म्हणटा तें माश्यां वचून जेवपाक जाता. जेवण बिवण हाडलें की कुळ्या सारक्या दुधसागरार तुमी पळयलें आसतलें बुरशेपण आसा. सो असल्या जाग्यांनी जेन्ना वता जाल्यार तूं कमीत कमी जेवण व्हरून वेवस्थीत मजा करून जेवपाचें आयकार तातूंत फिटूय उरता मनीस बरो. गांवडोंगरी पळयता तितलेंच कमी. गांव आनी दोंगर हांच्या मदीं खुबश्यो गजाली लिपिल्ल्यो आसात. म्हाका आनीक एक अशीच गजाल आयकपाक मेळ्ळी ती म्हळ्यार कानान पाल्याचो रोस घालून दाडेंतली कीड काडप, तेवूय भी एकदम नॅचरल पद्दतीन. तुवें आयकलां केन्ना? चल पळोवया. चड शिकुना पूण पुर्वजां पासून चलत आयिल्लें काम पळयता. लोक ताका बिलीव करतात. ताजो रिजल्ट सदांच पॉझिटिव्ह मेळटा. कामाचें चीज जाता. जांचें काम जाता तांचे खातीर तो देव जाता. गांवांतलेच न्हय तर शारांतले पयसल्यान ताजे कडेन लोक आपली दुखणी घेवन येतात. आसा न्हय चमत्कारीक? हय, हें सगळें गोंयानूच घडटा. चल पळोवया. हांव सद्या गांवडोंगरी आसा आनी गांवडोंगरी गांव आनी दोंगर जितले सुंदर आसा तितलेच हांगाचे लोक तितलेच मोगाळ आसा. हय, ह्या गांवांत आनीक एक वेगळी प्रथा आसा. खूब पुराणकालीन म्हणुया किंवा ट्रेडिशनली चलत आयले आसतली की हांगचे एक अशे व्यक्ती आसात, तांचें नांव जावन आसा विचारलें ताका विचारलें तुमचें नांव कितें म्हळें? तर म्हाका तांची एक खासियत म्हळ्यार ते एक विशिश्ट पालो मेळटा हांगासर गांवडोंगरी भागांत. तो पालो जर दाडेन घालो किंवा कानांतल्यान ते दाडेन वता आसतलो, तो घालो जाल्यार तुजी दाड दुखता पळय ती थांबता आनी तातूंतली जी कीड दाडेक लागिल्ली आसता ती ते भायर काडटात. असो कितें तरी हांवें आयकलां. हांवें आजून पळोवना. आतां पळोवपाक आमी या. तांचे कडल्यान पयलीं जाणून घेवया की कशें ते करतात आनी कितें ती पद्दत ती. म्हाका सांगात की तुमी नक्की कितें करता? म्हणजे कानान तो रस घालो, कानान रोस घालो हां आनी ती मागीर विडी करून ताका लावप. हां 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 कानां लावप अच्छा. आनी मागीर त्या विडयाच्या आनी थोडोसो रोस पिळून घालप. हां पिळून घालो आनी तो मागीर दाडेन वता. हय, सारको दाडे वता. अच्छा. आनी दाड जी दुखता ती तुमकां कशी कळटा? मागीर ती सांगतकीर त्याच दाडेन घालप? रोखडीच सांगता. अच्छा 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 अच्छा. न्ही पूण म्हाका सांगात की खंयच्या दाडेन वता ती काय त्याच दाडेन वता? ना खंयच्याय दाडी अच्छा. म्हणजे तुमकां खबर आसा कशी घालप ती? कशी घालप. आनी मागीर तो रस मागीर त्या दाडेन गेलो काय कितलो वेळ लागता सादारण? 15 मिनटां भितर जाता. हय, 15 मिनटान दाड सारकी निवळ. निवळ. अच्छा. आनी भितर कीड आसा म्हणून कशें कळटा? त्या विडयाक ती विडी काडून आमी सोडून पळयता मागीर. हां त्या विडयेक अच्छा. मागीर दिसता सारको बारीक. कितल्याशाच तरेकवार झाडापासून सोदून काडिल्लो अचूक पालो. जवळजवळ 10 ते 15 तरेची वेगळी पानां. नांवां कळुना आनी हांवें मुद्दाम विचारलेंय ना. एकठांय सगळीं पानां चोळून ताजो हातांनी रोस काडून घेतात आनी मागीर एक प्रकारची पानाची विडी तयार करून ती बांदून तातूंतल्यान कानान रोस सोडटात. तो रोस खंय कानांतल्यान दाडेन वता आनी कीड जी लागल्या ती भायर सरता. एक वेगळोच प्रकार. हो अर्दवर सुमार चलता. आमी तशेंच करून पळयलें. कानान एकदम थंड रस वता हें जाणवलें. कीड आमकां मेळुना कारण दाड दुखनाशिल्ली. तेन्ना हो प्रकार फक्त दाड दुखता जाल्यार करप हें कळ्ळें. आसा न्हय चमत्कारीक? पळयलें न्हय सदा परस मातशें वेगळें? हें सगळें गोंयानूच घडटा. मजा आयली न्हय? आता वेळ जाला चल पास एक या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा
काणकोण तालुक्यांतले पैंगीण ह्या गांवचें आयज आमी पळयल्लें तें देवस्थान खंयचें? प्रश्न परतून एक फावट. काणकोण तालुक्यांतले पैंगीण गांवचें आयज आमी पळयल्लें तें देवस्थान खंयचें? तुजी 2 ऑप्शन्स जावन आसात. ऑप्शन ए परशुराम देवस्थान काय ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन देवस्थान. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत राहा. आणि फाटल्या एपिसोडाचो विनर जावन आसा सच्चिदानंद पाटील फ्रॉम वेर्णा.